सांसोम्या मंदिरान जमल्या गितां मधुर तुका हरसिता आमचे तुवें ओतुल्या सर्देण्यापासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापूय मोगाळ तूं आमचो जावून रक्ताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां वागता जाताय आमचो बळवान सांबाळना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमची सोवे आसू. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो आयची वाचपां आमकां माजतदारा विशयान सांगतात. सताचो आत्मो तो तुमकां सगळें कळीत करतलो म्हज्या विशयान म्हळ्यार जेजू विशयान आनी तशेंच बापा तावन तो येता देखून बापा विशयान. सताचो आत्मो म्हळ्यार भितरल्यान आंतरीक तशेंच दैहीक संगती कळीत असलो आत्मो जावन आसा. संपूर्ण तरान तो वळखता बापाक आनी पुताक. त्या देखून तो मात्र संपूर्ण तरान आमकां सांगोंक शकता बाप कसलो, ताचे नीती फैसल कसले आनी ताच्या विशयांत आमकां समजोवणी दिवंक शकता. असल्या आत्म्या थंय सदांच आमी आमची काळजां आमची अंतस्करणां उक्ती दवरूंक आयचें वाचप आमकां उलो दिता. त्या देखून किर्तनकार सांगता आज तर तुमी देवाचो तळो आयकता तर करनाकात तुमची काळजां धरून. साबारपटी आमी देवाच्या तळ्याक आमची काळजां धरून केल्यान देखून आमी पातकांची दूख धरया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची काळजां आतां आयती करया. पातकांची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोड अपराध. ह्या पुस्तकां सांगवार मरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळो पवित्र आत्म्यान भरलो आनी महिमेवंत जालो. आमकांय ताणें हो पवित्र आत्मो बसयला. आमच्या संगता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या. तर ह्या सताच्या आत्म्याक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विश्वासीपणान पाळूंक सांबाळूंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें त्रोआस्तावन आमी दर्याचे वाटेन शीदा समुद्रासाक आनी दुसऱ्या दिसा नेयापोलीक गेल्या. थंय तावन आमी फिलिपाक पावल्या. फिलिपी मासेदोनिया प्रांताचे मुख्य शहर आनी एक रोमी वसाहत जावन आसलें. ह्या शारांत आमी थोडे दीस रावल्या. शहरा भायर न्हंयचे तडेर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून साबाता दिसा आमी थंय गेल्या. थंय आमी बसल्या आनी जमतेक आयलेल्या स्त्रियां लागीं उलोवंक लागल्या. तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातीर शहराची पितांबर लोकटाचो व्यापार करपी आमची शिकवणू आयकतली. पावलाचे शिकवणेक तिणें गमान दिससारकें सोम्यान तिचें अंतस्करण उगाडलें. तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली, हांव खरेपणी सोम्याक सत म्हणटा म्हण तुमी मानून घेतला जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा. अशें आमी तांगेर रावा जाय म्हणून तिणें बोल केलें. देवाचें उतार हें. देवाचे उडकार. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारा थंय उल्हासूं. सियोनांत आसलेली आपल्या राजा थंय संतोसूं. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोळ विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकां थंय संतोसता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैत्या पासत संतोष पावूं. मांद्रीर न्हिदून आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाकणणी जिबेर आसूं. ताच्या सव भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. उद्गार. Alleluia. 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 स्वताचो तो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष जातल्यात. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुओं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो माजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलों. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशान साक्ष दितलो. तुमी सुरूतावन म्हजे सांगाता आसात देखून म्हजे विशान साक्ष दितल्यात. ह्यो संगती गोडसो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलेंच त्यो सांगल्यो म्हूण तुमकां उगडासाक येवच्याक हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां.
देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो माझा दर आमकां बावतिजमा मुखांतर देवान दिला. तो आमचे सांगाता आसा आनी तो जावन आसा सताचो आत्मो. कित्याक गी म्हळ्यार तो बापातावन आनी पुतातावन वाळटा आनी आमकां त्या देखून बापाचोच आत्मो दिला. देखून तो बापाच्या उंचाय, गुंडाय, रुंदाय आनी लांबाय तो जाणा. त्या देखून सांग पौल सांगता, उंचाय, लांबाय, रुंदाय, गुंडाय कळीत आसलो आत्मो आमकां बापा म्हणून उलो मारूंक कुमक करता म्हणून. हो आत्मो आमचे थंय येत आसतना आमच्या अंतस्करणांत खंडीत जावन आमकां कांतोवणी आसता एक आमच्या पातका विशान. आनी ह्या वेळार जर बापान आमकां उगडापे केला, सताचो आत्मो उगडापे करता, रिवील करता. कशें देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराचे नाश करूंक न्हय, बागार ताची बाचावी करूंक. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हूण आमकां कळीत आसा. आनी देवान उगडापे केलां पवित्र आत्म्या मुखांतर, जेजू मुखांतर. तें कळीत आसा देखून आमी कितें करता, आमी आमच्या पातकाचेर होंदून जियेना, बागार देवाच्या काकुळतेचेर होंदून जियेता. आनी दिसान दीस पातकांतावन सुटका जोडूं. कित्याक म्हळ्यार बापान आमकां दिल्लो आनी एक बरवसो म्हळ्यार प्रॉमीस, म्हळ्यार सोडवण. आनी ही सोडवण म्हाका मेळटली म्हणली खात्री जाता म्हाज्या आत्म्याक. कित्याक हांव पातकाचेर होंदून जियेना, बागार बापाच्या काकुळतीचेर, बापाच्या दया मायेचेर होंदून जियेता. दुसरें म्हळ्यार थोडे फावटी आमी कितें करता, आमचे काळीज आमी दारूण करता. आनी केदाळा म्हजें काळीज दारूण जाता, म्हजी मोत दाड्डेता. आनी काळीज दारूण जाल्लें काळीज फातरा बरी जाताना उदक वतल्यार फातराच्या भायल्यानूच वता सोड भितर रिगना. आनी त्या वेळार देवाची कृपा केदाळा भितर रिगना. त्या वेळार हांव आजून देवातावन पयस वेता. कशें आदावानी येव पाता केल्या उपरांत देवातावन लिपली. देव लिपोंक ना, बागार मुनीस लिपलो, तशें हांवूय देवातावन पयस पयस वेता आनी लिपोवन रावता. देवाच्या लागीं येवंक प्रयत्न करना. कित्याक तें सत म्हाका समजून येतलें बरी. म्हजी मोत दड्ड केल्लो तें पाप म्हाका सैतानाच्या वडण्या वरवीं आजून पयस व्हरता. त्या देखून जेजू सांगता, हांव तुमकां मजतदार दिताना तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आनी तुमी म्हजे सांगता सुरवेर जावन आसात. ल्हानपणांत आमी बावतिस्म घेतला, दोतोन आमकां शिकयल्या. आनी जेजू विशयांत, बायबला विशयांत हर एक संगती आमकां कळीत आसात. आतां हांवें कितें करी जाय, सडीत जाणवाय जोडच्याक बऱ्या रितीन मागणें करी जाय, ध्यान करी जाय. मेडिटेशन केदाळ हांव ध्यान करता, मेडिटेशन करता, कॉन्टम्पलेशन मागणें करता. त्या वेळार आजून चड आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हजे तें देवाची जाणवाय आनी म्हज्याच विशयांत म्हाका चड जाणवाय मेळटा. आनी अशें म्हज्याच विशयांत म्हाका जाणवाय आसतना वायटातावन मेकळें जावन बऱ्याच्या वाटेन चलोवंक म्हाका कृपा मेळटा. मात्र न्हय, म्हाका समजता हांवें कशें मुखार वचूं जाय. ह्या पासत आमची काळजां दारूण करची नाकात. पवित्र आत्म्यान आमकां प्रेरण दिता आसतना, मार्गदर्शन दिता आसतना देवाच्या उतरा वरवीं आमची काळजां कशें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. थंयसर त्या स्त्रियेचें काळीज उगडलें देवान पवित्र आत्म्या मुखांतर. आनी तिणें पावलाचें उतर आयकून ती बावतिस्म घेता आनी थंयसर ती भावार्थ्याक वेंग मारता. त्या देखून आमी मोगाच्या भाव भयणो काळजां दारूण करची नाकात. केदाळ आमच्या अंतस्करण आमकां सांगता, हांवें केल्ली सूख त्या सुखीतावन मेकळे जावंक प्रयत्न करया आनी देवाक वेंग मारया. देव खंडीत जावन आमकां सोडवण दितेलो. आमेन.
मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावाक पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगांत्यो मोगां तुवें आमकां दिले दिर्वे सगळे आमचे वाटून घेवच्या दोबल्या मोदे सांगलाय सौम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावाक पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगांत्यो. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पयस बिचादवा सरस्पोर मानून घेव. कणवळ्या बापा, आमच्या पातकांक लागून निरपराधी पूत तुजो आमा अपराध्यापासून कुर्सार मेलो, पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपान व्हरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान भरून पुनर्जीवन जालो. ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो, विबडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळभर निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतोसो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन बोल आमी बगडा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी
आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची कपूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजवळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाचे माये संगाती भगवंत तुजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी स्वर्ग आनी तुका मानवऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. येजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान हत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटकी पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पोय सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोय आसो. तुमचे सोय आसूं. माया मोगोसो आनी एकवटोसो गुर्त जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. माझया सर्गीचे मन्नाका दादोसया सोम्या दिकाण सर्गीचे पोषणत मेचीचे दैविक इंडाताम कमोगा एकटावचे दिसो या देणे तुझे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचो आमी खरो मोग करूंक जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्या आनी तेन्ना तूंय आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपली वळख आमकां दितलोय म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळोवंक आनी अशें ताच्यो बसवणो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हूण आमी बरवशान मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप, देव पूत आणि देव पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडकार. सोम्या हावेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा आमची येता. सोम्या हावेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा आमची येता. उस्वर तू सोफा कै मुझे राता सता वाटेन मेटा काडूक वेता. सोम्या हावेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान आमची येता. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरे आशीर्वादी आमकां. बगीन कुसाची कृपेन आमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.